दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। चुकूर मारबडय जाऊन गंभीर जखमी जाल्ल्या आनंद पाटीलाक उपचारा वेळार आयले मरण, 4 अटक, खुनाचो गुन्यांव नोंद। तळपण काणकोणा मनोहर पर्रीकर बायपासाचेर भिरांकूळ अपघात, एकल्याक आखताक मरण जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत। वेर्णा अपघातात स्कूटर चालक गंभीर। म्हापशा कारसवाड्यार भाड्याचे कुडीत बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ले बायलेक उपचारा वेळार जीएमसीत मरण, बापूय पुताचो जालो पोस्टमॉर्टम। कानोळे भांगराच्या दुकानात घुसून शेटीक तोपी घालपी आंतरराज्य टोळयेक कळंगूट पुलिशेन केली अटक। चोरयेक गेल्ल्यो भांगराच्यो 15 मुदयो केल्यो जप्त। आयआयटी प्रकल्पाक फर्मागुडयेरूय विरोध, प्रकल्प जावचो न्हय म्हण गावणे राजीवाड्याच्या लोकांचे कटमगाळ दादाक गाराणे। गोंयांत पावसात जावपी वॉटर स्पोर्ट्स उपक्रमांचेर येतली बंदी। नुस्तेकारांच्यो कागाळी आनी पर्यटकांची सुरक्षा लक्षांत घेवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे सरकाराक पत्र। आनी दक्षिण गोंयची जीवनदायिनी साळ गोंयांतली सगळ्यांत प्रदूषित न्हय। प्रदूषणाचेर तातडीन उपाय येवजण करपाची जीएसपीसीबीची सरकारी खात्यांक सूचना।